रांदप म्हळ्यार कितें? भाग 1. भुरग्यांनो, हें चित्र पळयात. ह्या चित्रान टिपके आसात त्या जाग्याचेर आमी रंग भरुया. आतां तुमी रंग भरलो न्हय? आतां ह्या चित्राक बारीकसाणेन पळयात. तुमकां कितें दिसता? हय, कांय आयदनां दिसतात. ती म्हळ्यार लोखणें, भोगुणें, तवो, कायलाटो, दवलो, झारो, कुकर. ही आयदनां सोडली जाल्यार तुमगेर रांदपाक आनी कसलीं आयदनां वापरतात? बरोबर, तोप, सान्न धांकणें, फोण्ण दिवपाचें आयदन, तपलें, गुळाम आदी. भुरग्यांनो, आतां म्हाका सांगात, आयदनां कित्या पासून करतात? बरोबर, स्टिला पासून, तांब्या पासून, पितळ, लोखण, आल्युमिनियम आदी धातू, तशेंच कांच, माती सारके पदार्थां पासून लेगीत आयदनां तयार करतात. कांय दवले आनी चमचे लाकडी वा प्लास्टिकाचेय आसतात आनी कांय आयदनांक तर लाकडी वा प्लास्टिकाची मूठ लेगीत आसता. आतां म्हाका सांगात पळोवया, ह्यो मुठी लाकडी वा प्लास्टिकाच्यो कित्याक आसतात त्यो? बरोबर, लाकूड वा बरे प्रकारचें प्लास्टीक बेगीन गरम जायना, म्हणूनच ह्या प्रकारचे धातूंची मुठी आसतात. तशेंच आमकां चुलीर आशिल्लें आयदन धरपा खातीर कांय आयदनांक प्लास्टिकाच्यो मुठी आसतात. तर भुरग्यांनो, आतां म्हाका सांगात, आमी खातात ते सगळे जिनस शिजयतात? तर आतां आमी खंयचे जिनस हरवे खातात आनी खंयचे जिनस शिजोवन खातात तें पळोवया. हरवे खातात ते जिनस: आंबे, सफरचंद, पणस, केळी, द्राक्षां, संत्रा आदी जिनस आमी हरवे खातात. तर आतां आमी शिजोवन खातात ते जिनस पळोवया. दाळ, तांदूळ, वांयगें, भेंडो, बीट, मूग आदी जिनस आमी शिजोवन खातात. हे आशिल्ले हरवे आनी शिजोवन खातात ते जिनस. पूण भुरग्यांनो, तुमी जाणात न्हय, कांय जिनस आमी शिजोवन तशेंच हरवे खावंक शकतात ते? तर आतां म्हाका सांगात, ते खंयचे? हय, बरोबर, टमाट, कांदो, मूग, मुळो, गाजर, कोबी हे सारके जिनस आमी शिजोवन तशेंच हरवे लेगीत खावंक शकतात. हो आसलो रांदप म्हळ्यार कितें ह्या पाठाचो पयलो भाग. ह्या भागांत आमी आयदनां कित्या पासून तयार करतात, हरवे खातात ते जिनस, शिजोवन खातात ते जिनस आनी हरवे तशेंच शिजोवन खातात ते जिनस पळयले.